नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 3 वर्सां फाटले अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशीत बाबुशाचो फुडार थारतलो 3 जूनाक पणजे सेशन्स कोर्टात सुनावणी पुराय। चली फटींग विश्वासपाचे न्ही, बाबुशाचो आर्ग्युमेंट। सालिगांव कोयराचो दोंगर गळ्या मेरेन तेंकल्या उपरांत पणजे कोयराचे इमर्जन्सीचेर सरकार महापालिकेच्यो हालचाली। तोकार सिवेज प्लांटा कुशीक 10 टनाच्या प्लांटाचो प्लान। बाबुशाच्या समर्थकांकडेन जाल्ले बाचाबाचीत वेंचणूक अधिकाऱ्याक प्रोटेक्शन दिलें ना म्हूण पणजे पुलीस स्टेशनाचो कॉन्स्टेबल सस्पेंड। कॉन्स्टेबल समीत जल्मीची चौकशी सुरू। बाबुशा आड चीफ सेक्रेटरी कडेन कागाळ केल्या ती बोगस। आपल्या नावाचो गैरवापर केला, काँग्रेसीच्या साईश मांद्रेचो दावो। बाबुशान पीडीएचे चेअरमॅनशिपीचो गैरवापर केला म्हूण आरोप। आनी ऑलिंपिक्सात मेडल जोडपाचे उदेते बॅडमिंटन प्लेयर तनिषाक राष्ट्रोचें टार्गेट। आतां गोंयचे तनिषाक हैदराबादात गोपीचंदाचें मार्गदर्शन। अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशीत काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोन्सेराताचेर आरोप तग धरता काय भायर पडटा ते 3 जूनाक कळटलें। पणजे सेशन्स कोर्टात 2016तले एक केशींतल्या आरोपांचे निश्चितीचेर सुनावणी जाली। बाबुशा आड कागाळ केल्ले चलयेन 6 फावटी जबानी बदलल्या। चली फटींग ताचेर विश्वास दवरूं नाकात म्हूण बाबुशाच्या आदवोगादाचो आर्ग्युमेंट। आदलो शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केल्लो म्हूण मार्च 2016तले हे प्रकरण। आपल्याक ड्रग्स दिवन बाबुशान बलात्कार केलो। सावत्र आवयन आपल्याक बाबुशाक विकले म्हूण ते चलयेन जबाब दिल्लो। राजकीय हेतान आपल्याचेर फटीचे आरोप जाता म्हूण त्या वेळार बाबुशान दावो केल्लो। बुधवारा पणजे सेशन कोर्टात आरोप निश्चितीचेर सुनावणी जाली। बाबुशाचो मुंबयचो आदवोगाद सुबोध देसायन आर्ग्युमेंट घालो तो असो: कागाळ करपी चली अल्पवयीन न्ही, ते चली विश्वास दवरपा सारके न्ही, ताणें 6 फावट जबाब बदलला, प्रत्येक जबाबात मोठी तफावत आसा। विक्टीम गर्लान 6 डिफरंट स्टेटमेंट्स केल्या, इन्क्लुडिंग 2 स्टेटमेंट्स बिफोर द जज। पहिले मागीर ती पहिले जजमेंट जजा कडेन आतां पुलीस कॅन रिकॉर्ड एनीथिंग, बट वेन यू फायल गिव अ स्टेटमेंट अंडर 164 CRPC बिफोर द जज, इट हॅज टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। यू कॅनॉट से दॅट जज हॅज रिटर्न यू ऑर यू आर फोर्स टू गिव अ फॉल्स स्टेटमेंट। पहिले स्टेटमेंटान याचे 6 डिफरंट स्टेटमेंट आहा, इवन जजाचे 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड जाल्ले ताच्या जजाच्या फुड्यान। ते म्हणटा आपणे फाटले तुका स्टेटमेंट फॉल्स सांगलो जजाक, कित्याक आपल्याक हें जालें तर ईच स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट्स आर देर वीच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। पॉक्सो इज देर इज कन्सर्न दॅट एज वी हॅव प्रूव्ड दॅट देर इज अ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट शोज शी इज बिटवीन 17 to 18. So all the Supreme Court judgments say it has to be, after that certificate it has to be +2 -2. So if she is more than 18 then POCSO will go. So we have argued for a discharge. आरोपपत्र तयार करतना पुलिसांचे आदवोगादान चलयेक परत परत खोलायेन जबाब दी म्हूण दबाव हाडलो। ह्या दबावांतल्यानूच तिणें प्रत्येक फावट जबाब दिला। Prosecution says now no, let us see why she has deposed falsely. Let us take from her, let us put her in the box and see why she gave 6 different statements. पणजे वेंचणुकेक उबो राविल्लो बाबूश बुधवारचे सुनावणेक स्वता कोर्टांत हाजीर रावलो। बलात्कारा विशीं आरोप निश्चितीचेर सुनावणी जाल्या। हे केशीत ताचो फुडार 3 जूनाक थारतलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण उमेदवारांचेर जे गुन्यांव आसतात ते ताणें सेगीत 3 दीस खबरापत्रांनी जाहीर करूंक जाय। बाबुशाचेर खर गुन्यांव आसात ते ताणें पेपरांनी घालचे म्हूण बीजेपीची मागणी। काँग्रेसीक असलो गुन्यांवकारी उमेदवार चलता काय ताची जाप अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिवची म्हूण बीजेपीची चॅलेंज। इलेक्शनाचो प्रचार ज्या दीस सोंपता तो पर्यंत आपल्याचेर कितें कितें आरोप आसात तितले आरोप जे आसात ते आरोप वृत्तपत्रांतल्यान 3 फावटी मोठे जायरात दिवन लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा। ते आरोप फक्त एफिडेविटा पुरते मर्यादीत न दवरता सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट सांगिल्लें आसा ते आरोप कॅन्डिडेटान पेपरार घालचे
आणि त्याच बरोबर ज्या कॅन्डिडेटाक ज्या पार्टीन पुरस्कृत केल्लो आसा, स्पॉन्सर्ड केल्लो आसा, ज्या पार्टीन ताका तिकेट दिल्ली आसा, काँग्रेस पार्टीन, त्या काँग्रेस पार्टीनी बीन परत पेपरार घालचे. ताचे खातीर फॉर्मॅट आसा, C1, C2, C3 असो जो फॉर्मॅट आसा त्या फॉर्मॅटानूच घालचे म्हणून. ताजेर 3 FIR आसा, 4 FIR आसात. त्या सगळ्या FIRचे नंबरूय तुमकां खबर आसात. पत्रकारांनी ताजेर हें केल्लें आसा. FIR नंबर 100/16 हे पणजी पोलीस स्टेशनाचेर आसा. FIR नंबर 57/08 ही री-रजिस्टर ही मुंबय CBI, ती परत मागीर री-रजिस्टर केस नंबर 4/2014 एट सेशन कोर्ट पणजी ती आसा. त्या बरोबर 45/2008 एट सेशन कोर्ट पणजी ही आसा. IPCचे प्रमाणे पोस्को ॲक्ट, इन्कम टॅक्स ॲक्ट, डॅमेज टू पब्लीक प्रॉपर्टी, अटॅकिंग पोलीस पर्सनल अँड कॉजिंग इंजरीज अशे मोठे मोठे आरोप आशिल्ले आनी ते चार्जशीट फायल केल्ले ह्यो केसीस आसात. ह्यो केसीस उमेदवारान लोकां मुखार सांगपाक जाय की आपूण हें करतलो तें करतलो, त्याच बरोबर म्हजेर होय आरोप आसा म्हणून. ह्या रुलिंगाच्या ह्या गायडलायन्साचें प्रकरण तांच्यांनी गांभीर्यान घेवपाक जाय आनी म्हजी अध्यक्षा कडेन तशेंच कॅन्डिडेटा कडेन मागणी आसा. तांच्यांनी 17 तारीख म्हणजे 5 प्रचार बंद जाता ताचे पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली तांच्यांनी पेपरार घालच्यो, जायराती दिवन घालच्यो आनी लोकांक अवेर करचें की आमचो कॅन्डिडेट म्हणजे काँग्रेस पार्टी तांचो कॅन्डिडेट हो खंयचे खंयचे गुन्यांत आनी खंयचे खंयचे आरोपपत्रां भितर आसतो. आनी कॅन्डिडेटांनी घालच्यो आनी लोकांक पणजेकारांकच न्ही सगळ्या गोंयकारांकी बीन कळचें की हे गुन्हे आसात, हे गुन्हे बारीक न्ही. मनी ट्रान्सफरींग हो पयशां आसा ती म्हाका याद आसा त्या वेळाचेर त्या विधानसभेन माननीय मनोहरजी पर्रीकर त्या वेळाचेर विरोधी पक्ष नेते आसतना आमी आवाज उठोवन त्या वेळाची विधानसभा आमी तहकूब करपाक लायिल्ली. ह्या असल्या प्रकरणाक तेन्ना काँग्रेसीक सामकें सकले स्तराचेर येवचें पडलें, म्हणजे माफी सुद्दां मागपाची इतले लेवलाचेर सकयल, कारण सगळे कडेन ट्रोलिंग जातालें, सगळे कडेन ट्रेंड भोंवतालो की हे चुकीचें घडटा म्हणून. आनी आयज ताका बरो मनीस म्हणून, सालस मनीस असो म्हणून प्रशस्ती पत्रक दिवपाचें काम काँग्रेस करता. तांच्यांनी ह्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर दिवपाची गरज आसा आनी कोण सभ्य आनी कोण बाहुबली असभ्य आसा ह्या लोकां फुडें हाडपाची, पणजेकारांक फुडें दाखोवपाची ही गरज आसा. तांच्यांनी येणाऱ्या दिवसांत 17 तारखेचे पयलीं ते करपाक जाय. सालिगांव कोयराचे दोंगर पडपाक लागल्या उपरांत पणजे कोयराच्या इमर्जन्सीचेर सरकार आनी महापालिकेच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. पणजे तोकार सिवेज प्लांटा कुशीक 10 टनांचो ल्हानसो प्लांट घालपाची सरकारान तयारी केल्या. दुसरे वटेन महापालिकेन हावजिंग कॉम्प्लेक्सात स्वताचो प्लांट घालूंक मदत करपाची तयारी दवरल्या. कितें ते 23 माया उपरांत फुडें वतलें. साळगांव कोयराचे दोंगर पडपाक लागिल्ल्यान आमदार मायकलाचे शिटकावणे उपरांत पणजेचो कोयर सरकाराच्या गळ्या मेरेन तेंकला. मंगळारा महापौर उदय मडकयकार आनी कमिशनर शशांक त्रिपाठीचे गार्बेजी वेल्यान वाजले. कमिशनरान शारांतली हॉटेलां आनी हावजिंग सोसायटीक कोयर उखलप बंद करतले म्हूण शिटकावणी दिवन 15 दिसांच्यो कारणां दाखयन नोटीसी धाडल्यात. बल्क गार्बेज तयार करतल्यांनी स्वताची बायोडिग्रेडेबल गार्बेज स्वताच ट्रीट करपाची कायदो आसा. ताचे वेल्यान ह्यो नोटीसी. प्रकरण गळ्या मेरेन पाविल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंय मध्यस्थी सुरू केल्या. तोकार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा कुशीक गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचो प्लान. 3.5 कोटी रुपया मोडून 10 टन तांकेचो ल्हानसो प्लांट घालतले. CCP वाठारांतल्या मोठ्या हावजिंग सोसायटींनी बल्क गार्बेज तयार जाता. हावजिंग सोसायटी भितर स्वताची ट्रिटमेंट फॅसिलिटी उबी करपाचो प्लान. महापालिका हावजिंग सोसायटींक ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक आदार करतली. आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान सरकार आनी महापालिकेन आपलो प्लान अधिकृत जाहीर केल्लो ना. 23 माया उपरांत कितें ते फुडें वचपाचें. तो मेरेन हॉटेलां आनी सोसायटींचो कोयर उखलप चालूच. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ओल्ड गोवा व्हाया रायबंदर पणजे रस्तो 6 दिसां खातीर येरादारीक बंद. पणजे स्मार्ट सिटी खाला चोडणा फेरी पॉयंटाचेर हाय टेन्शन केबल घालपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान येरादारी डायवर्ट केल्या म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान अर्द काडल्या. पणजेच्यान व्हाया रायबंदर वचपाचो रस्तो वन वे उक्तो आसतलो. पणजे येवपी गाडयो ओल्ड गोवा गांधी सर्कल आनी हातखात्र्या खांब्या कडच्यान कदंबा प्लेटो वेल्यान डायवर्ट केल्यात. पणजे स्मार्ट सिटी खाला चोडणा फेरी पॉयंटाचेर हाय टेन्शन केबल घालपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान ओल्ड गोवा ते पणजेची येरादारी डायवर्ट करपाची अर्द जिल्लोधिकाऱ्यान काडल्या.
बुधवारच्यान फुडले 6 दीस म्हळ्यार सोमार मेरेन ओल्ड गोवा व्हाया रायबंदर ते पणजे मेरेन वन वे बंद आसतलो. पणजेच्यान ओल्ड गोवा वचपाचो रस्तो चालू आसतलो म्हूण अर्द आसा. ओल्ड गोवा सावन पणजे वटेन येवपी गाडयो ओल्ड गोवाचे गांधी सर्कल आनी हातखांब्या कडच्यान कदंबा प्लॅटा वेल्यान पणजे वटेन डायवर्ट करपाचो प्लान जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपल्या नांवान बाबुशा आड कोणे तरी भलत्यानूच चीफ सेक्रेटरी कंप्लेन केल्या म्हूण काँग्रेसीचो वावुरपी आदोगाद साईश मामरेन इश्यू केला. ते बोगस कंप्लेनीची दखल घेवं नाकात. कंप्लेनीची कॉपी पुलिशे कडेन तपासपाक दियात म्हूण मामरेन खंय चीफ सेक्रेटरीक सांगला. ग्रेटर पणजी पीडीएचे चेअरमॅनशिपीचो बाबूश उमेदवार म्हूण फायदो घेतला म्हूण एक आगाळीत आरोप. बाबूश सध्या पीडीएचो चेअरमॅन ना. हे लेटर जेन्ना आमकां वॉट्सॅपाचेर मेळ्ळा, ही लेटराचेर जी सायन आसा ही फॉर्ज्ड आसा. ही सिग्नेचर ह्या लेटराचेर म्हजी न्हय. जो एड्रेस वो हाजेर घाला लेटराचेर, साईश मामरे हो एड्रेस घाला पळय उरलेलो रायबंदचो, तो एड्रेस म्हजो न्हय. ह्या लेटरा बद्दल खंयचीच गोश्ट म्हाका कांय खबर ना आनी हांवें हें लेटर चीफ सेक्रेटरीक जावं इलेक्टोरल ऑफिसर कोणाकूच केल्लें ना. हें म्हज्या नांवान कोणें तरी ही फॉर्जरी केल्या. आतां ही कित्याक फॉर्जरी केल्या तें तुमकांच खबर आसतलें. 2 दीस पयलीं ह्याच मंचाचेर हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें स्मार्ट सिटीचें. ताजे उपरांत काल ही चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान एक लेटर इनवर्ट जाता. हाजो लिगल एक्शन म्हणजे आमी पुलिसेन कंप्लेन करपाचें आसा आतां विथीन नेक्स्ट हाफ एन आवर. तशेंच चीफ सेक्रेटरीक आमी इंटिमेट करता की हें लेटर हांवें करूंक ना म्हणून. तशेंच इलेक्टोरल ऑफिसरकूय इंटिमेशन वतलें. जे कोण हें करता ते सगळ्यांक कळत आसतलें कोण करता तो. जे कोण हें करता ताची इतलें लेवल ऑफ डेस्परेशन आयलां की ते जिखपाक आनी कितें ब्रावनी पॉयंट्स घेवपाक कितें खंयच्या लेवलाचेर वता. म्हजो सिन्सियर एडवायस आसा की इलेक्शन जर जिखूंक जाय तुमकां जाल्यार तुमी इशू बेज इलेक्शन, इशूचेर इलेक्शन जिका. असली फॉर्जरी, असली बंडलां करून ताचेर ब्रावनी पॉयंट्स घेवन इलेक्शन जिखूंक शकना कोण. काँग्रेसीक दुबाव बीजेपीचो. saying that this is specifically done by Siddharth Uberlikar or his people? Only one question I'll ask you on this. Who's trying to get brownie points out of this? Out of that entire episode, who's trying to get a brownie points out of that? Ultimately, the swing is towards a particular party and an individual. At right now, we don't know, I personally don't know who has done this. But every indication will be towards a party and a person who will be benefited from any kind of such kind of a mischief. Bharatiya Janata Party, with its past track records, which are not charges, shows that the mother of all forgeries. काँग्रेस सत्तेर आयल्यार ट्रान्सजेंडर बिल पास करतले. If you heard me correctly, I was talking about housing. जब ट्रांसजेंडर्स को घर से बाहर निकाला जाता है, वो लोग सड़क पे रहते हैं, सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है. So 100% there will be talk. We will frame the transgender bill in such a way that those who are thrown out. This act doesn't speak of this. That's what I'm trying to tell you. So when we do come to power, when we do introduce a new transgender bill, we will make arrangements for better access to education, housing and medical facilities, because even the medical facilities are expensive to transition. And जब घर से बाहर निकाला जाता है उनको सड़कों पे रहना पड़ता है. अगर एजुकेशन है तो काम नहीं मिलता है. तो ये सब नहीं. एंड मोदी जी सेज ट्रांसजेंडर एक साथ घर में नहीं रह सकते. आप किसी फैमिली में जाके नहीं बोल सकते कि आप एक साथ नहीं रह सकते हो. हाउ डेयर यू गो टू ट्रांसजेंडर वुमेन से आप एक बहन की तरह नहीं रह सकते हो. तो ये सरासर एंटी ह्यूमन राइट्स है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नालसा जजमेंट gives you the right for self identification. If I think I am a female, I am a female. But Narendra Modi says go in front of a screening committee. एक गवर्नमेंट स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाओ, वो बोलेंगे कि तुम आर यू गुड इनफ टू बी अ वुमन, आर यू गुड इनफ टू बी अ मैन. ये बहुत गलत बात है बिकॉज इट्स अवे फ्रॉम ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी. ये नालसा जजमेंट में है, कोर्ट जजमेंट में. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबुशाचे समर्थक आणि वेंचणूक अधिकाऱ्यांची बाचाबाची पुलीस कॉन्स्टेबलाक भुजली. बाबुशाचे समर्थक आंगार येतना वेंचणूक अधिकाऱ्याक कांयच प्रोटेक्शन दिलें ना. ताका पळयत रावलो म्हूण कॉन्स्टेबल समीत जल्मी सस्पेंड.
जिल्लोधिकाऱ्यान पुलिशेक कॉन्स्टेबलाच्या सस्पेन्शनाचो निर्देश दिल्लो. बाबुशाच्या बावटे काडपा वयल्यान जाल्ली ही बाचाबीच सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ली. कॉन्स्टेबलाची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू जाल्या. तू वच न्ही 2 मिनटां उलय मागीर वच तू बावटी हाडटा काय उतरता म्हाका तुवें बावटी कित्याक काडले फाल्यां म्हणजे तू काडटलो हो मोबायल काडटलो वतलो भितर काय जाण कितें आहा तें सांग हांव ओपनली उलयतां तू म्हाका एकूच सांग ते बावटे काडले म्हणाचे पळय तू बीजेपीचे आसूं काँग्रेसी ते बावटे हात लावंक जायना ते काडले कित्याक आम्ही केन्ना हात लायला बीजेपीचे भोवट्याक केन्ना लायला आमी हात तुका कोणे पावर दिलो कलेक्टर म्हाका दाखय कलेक्टर ऑर्डर शिकता मरे वाचता मरे हांव मागीर चुकल्या म्हणजे हांव सॉरी म्हणटा म्हाका तू ऑर्डर दाखय कलेक्टराची आनी परमिशन दाखय मरे तुजें तुका परमिशन बावटे लावपाक आनी तू म्हाका हांव तर मळ्यान लायता बावटे आनी म्हाका जर कापा जर कलेक्टराक आसा बावटे काडपाक हांव पळयता चॅलेंज चल हांव कोणाक पात्रांव म्हणबी आनी कोणाक लात्रांव म्हणबी तू बावटे काडले कशे तुवें आतां उतर दिलें कितें कांयक उतर दिलें म्हाका सांग कॅन यू रिमूव द कसलें परमिशन बरं हांव फ्लॅटार फाल्यां लायता हांव तुका चॅलेंज दिता म्हज्या बावट्याक हात लायत न्ही कितें करता तें पळय हांव चॅलेंज दिता चल म्हज्या मळ्यान लायता फ्लॅटार परमिशन परमिशन फटींग तुमी आयक मी फटींग व्हडलें सांगता तुमकां तुम्ही बावटे म्हणजे फ्लॅटार हात लायता मळ्यान आनी तुका हांव चॅलेंज दिता आनी पुलिसेक चॅलेंज दिता हातूंत लावन दाखय बोट लावन दाखय तू आमचे भावट्याक दी म्हाका नाल्यार म्हाका तू परमिशन ना तू म्हाका परमिशन तू म्हाका परमिशन ते गाडयेनूच हांगा गाडयेनूच आहा पळय. बाबुशाच्या समर्थक आनी इलेक्शन ऑफिसरां मदीं जाल्ली बाचाबाची हो प्रकार सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या रिपोर्टा वयल्यान उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान पुलिशेक कॉन्स्टेबल समीत जल्मीचेर एक्शन घेवंक लायल्या. सध्या ताका सस्पेंड करून ताची चौकशी सुरू जाल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणात आरोपी महेंद्र धारवाडकार आनी आदिल शेख ह्या दोगांकूय शेनवारा जामीन मेळ्ळो. तिसरो फरार आरोपी नासीर बेग म्हणटा ताका बुधवारा अटकपूर्व जामीन मेळ्ळा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी मुकेश कुमार. 6 वर्सांचे गोंयचे उदेते बॅडमिंटन प्लेयर तनिषा क्रास्टोन ऑलिंपिक्सांत मेडल जोडपाचें टार्गेट दवरलां. आदिदासान बॅडमिंटनाच्या लॉन्चा वेळार ते पत्रकारां कडेन उलयताले. दुबय ट्रेनिंगाचे वेळार ताणें भारताचे टीमीत सुवात जोडून गोंयकारांचें नांव वयर काडलें. आतां ते हैदराबादात भारताचो मुखेल कोच गोपीचंदाचे अकादमीत एडवान्स ट्रेनिंगेक रुजू जाला. To be honest, it was not easy to leave my family back there in Dubai and then to come here and at the age of 16 be all alone in the academy. So, but I'm very excited because I'm going to learn something new. I'm going to experience something new. I'll learn how to do things on my own, how the world works basically. So for me, it's very exciting and I'm very excited to go there and learn and meet my new friends, coaches and learn, most importantly learn and grab everything that I can at that very moment. You set yourself any target in university rankings? Yes, my target has always been the same, whether I'm 5 years old, whether I'm 16 years old. I want to be world #1 and I want to bring that Olympic medal for my country and for my parents. So I know what I have. I've set it in my mind that I'm going to work hard. I'm going to give it all it takes to reach there, and that's one place that's going to help me reach where I want to be. ह्या बुलेटिनाक सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.